पंचामृता के सारे प्रोडक्ट्स जो खाने में पौष्टिक तत्व की कमी को भर देते हैं। आई सर्टिफाइड, वेयर फूड इज फोर्टिफाइड। नमस्कार. आयच्या ह्या खाशेल्या डिबेटीत तुमकां सगळ्यांक येवकार. आनी विशय आसा काँग्रेसीचे नेमकें जालां कितें. आतां कितें जालां हें जर समजून घेवपाक जाय जाल्यार म्हाका दिसता खुबश्यो बारीकसाणी आसात त्यो समजून घेवच्यो पडटल्यो. आनी आज स्टुडियो भितर म्हजे बरोबर अशी दोन व्यक्ती आसात जांकां हांव काँग्रेसीचे बरे मागपी म्हणपाक शकता, पण ते सद्या काँग्रेसी कडेन कितें मागतात हो प्रश्न आहा. कारण तातूंतल्यानच म्हाका दिसता फुडली दिशा ठरतली की काँग्रेसीन कशें वचपाक जाय, कितें चुकता आनी कितें करपाक जाय. ते म्हजे बरोबर दोन जे मानेस्त स्टुडियो भितर आसात ते विशाल बाब काकोडे आनी सिद्धनाथ बाब बुयांव. हांव विशाल बाब तुमचे कडच्यान सुरवात करता. तुमी काल एक बरी चीट बीट बरयली, 7 पॉयंटर चीट बरयली. कितें तुमची अपेक्षा कितें काँग्रेसी कडच्यान सद्या, आनी तुमकां ही चीट बरोवची अशें कित्याक दिसलें? हय, म्हजो काँग्रेसी कडेन संबंद हो 1979 हय, जेन्ना गाय पाडूक हें काँग्रेस अर्साचें सिंबल आशिल्लें आनी ताजे नंतर ताजें विलिनीकरण काँग्रेस आयज जालें आनी त्या दिसाच्यान आज मेरेन हांव काँग्रेसीचेंच आयडियोलॉजी घेवन आसा. पूण आय हॅव नेवर दिस थिंग फॉर ऑर्गनायजेशनल पोस्ट ऑर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स ना. आतां म्हजी जी काँग्रेस आसा ती काँग्रेस पंडीत नेहरूंची काँग्रेस, म्हजी काँग्रेस ही इंदिरा गांधीची काँग्रेस, आनी गोंया भितर पळयलें जाल्यार म्हजी काँग्रेस ही बाबू नायकाची काँग्रेस, एक तत्व घेवन चलपी काँग्रेस. पूण आज जी काँग्रेस आसा ही काँग्रेस कोणाची असो म्हाकाच प्रश्न पडटा. कोणाची? पळय, आतां काँग्रेसीचें एकंदर जर जें कितें चल्लां, जें हांवें काल चिटीन बरयलां तें पळयत जाल्यार ह्या काँग्रेसीन आज स्लिपर सेल आसा काय कितें असो एक प्रश्न येता. कितें करता हे स्लिपर सेल? पळय, आतां स्लिपर सेल म्हणजे तुका एक उदाहरण दिता. हय, काँग्रेसीचो एक असो उमेदवार आशिल्लो जो फाटीं डिफेक्ट जातकीर, जशें दिगंबर डिफेक्ट जाला म्हणून मनोहर पर्रीकाराक वायट दिसलें, तशें संकल्प आमोणकाराक डिफेक्ट जालो म्हणून गिरीश चोडणकारान सांगलें आपल्याक सामकें वायट दिसलें. हय, आनी ताका वायट कित्याक दिसलें तर गिरीशान सांगलें की संकल्प हो सामको तळागाळांतल्यान वयर आयिल्लो काँग्रेसीचो कार्यकर्तो. आतां संकल्प कोण हो प्रश्न संकल्प जेन्ना डिफेक्ट जावन गेलो तेन्ना कळ्ळें. म्हाकाय दिसतालें की संकल्प हो काँग्रेसीचो NSUI तुजें यूथ काँग्रेस असो करून वयर आयिल्लो. संकल्पाक 3 फाटीं काँग्रेसीन तिकेट दिली, 2 फाटीं तो इलेक्शन जिखलो ना, तिसरे फाटीं राहुल गांधी डोर टू डोर कॅम्पेन करून गेलो आनी तो जिखलो. आनी जिखतगीर संकल्प डिफेक्ट जावन BJPन गेलो. आतां इतल्यार बरें हा, BJPन वतगीर संकल्पान जाहीरपणे ऑन कॅमेरा सांगलें की आपलो शाळेन साकून संबंध राष्ट्रीय सेवक संघ आनी शाखे कडेन आशिल्लो म्हणून. आपलो पयलींच्यान संबंध अखिल भारतीय विद्यार्थी परिशद आनी विश्व हिंदू परिशदे कडेन आशिल्लो म्हणून. म्हणजे हाजे वयल्यान एक प्रश्न येता की काँग्रेसीचे हे जे कितें हें आसा तें RSS लिंक्ड, BJP लिंक्ड. ताजे नंतर लिडर ऑफ ऑपोजिशन जालो, 11 आमदार आयले. हे डिफेक्ट जावचे पयलीं जो ऑपोजिशन लिडर जालो त्या ऑपोजिशन लिडरान जो OSD अपॉयंट केलो, हो OSD कोण? हार्डकोर RSS आयडियोलॉग. तेन्ना कोणेच ताका थंय विचारलें ना आरे बाबा तूं RSSचे म्हणटाक हांगा OSD कसो अपॉयंट करता. आनी पयरच नवी कमिटी येतगीर आतां जो स्पोक्स पर्सन अपॉयंट जाला तो वीर सावरकराचो जयंतीक पोस्ट घालपी मनीस. म्हणजे आतां स्लिपर सेल कोण हें हातूंतल्यानूच उघड जाता. तुम्ही म्हणटात की तुगेले संघ परिवारान काँग्रेसीतली काय पोझिशन्स हायजॅक केल्यात म्हणून आयचे घडये अशें दिसपाक लागला म्हाका. बरें, सिद्धनाथ बाब, हांव ह्या सामकी स्फोटक ओपनिंगा उपरांत तुमचे म्हऱ्यांत येता. डू यू शेअर दीस कन्सर्न्स? काय तुम्ही ह्या सद्याचे काँग्रेसी भितर चल्ला ते कशे कडेन पळयतात? बाकीची बारीक बारीक मुद्द्या भितर या आमी, बट यू स्टार्ट विथ युअर ओपनिंग रिमार्क्स. म्हाका दिसता विशाल बाबान जें म्हणलें, ही आयची काँग्रेसी जी आसा नेहरू काँग्रेसच. काँग्रेस म्हणटी नेहरू काँग्रेस, इंदिरा काँग्रेस, राजीव काँग्रेसच. आनी आयचो जो अध्यक्ष जो परतो आयला, म्हाका दिसता ही आयडियोलॉजी घेवनूच फुडें वता. आनी हें म्हाका दिसता
विशाल बाबाकी खबर आसा की ताणें ताजे बरोबर कामूय केलां 2022 आनी म्हणून ताजे बरोबर तो आशिल्लो. आतां ताणें जो संकल्पाचो इशू सांगलो, संकल्पाचो इशू हे ताकाय नंतर कळ्ळा ताणें म्हणटकर, तशेंच आमच्या अध्यक्षाकय नंतर कळ्ळां आसतलें. पूण संकल्प हो हांवें पळयला NSUतल्यान वयर आयलो, यूथ काँग्रेस वयर आयलो आनी तो काँग्रेसी खातीर वावर करत आशिल्लो. तो असो स्लिपर स्टायल म्हणून काय भितर बसून आशिल्लो आनी भितरले भितर सेटींग करनाशिल्लो. तोय रस्त्यार येवन NSUय म्हणून रस्त्यार आयला, यूथ काँग्रेस म्हणून रस्त्यार आयले, तेन्ना तूं ताका स्लिपर स्टायल म्हणपाक शकना. म्हणून तेन्ना गिरीशान म्हणलें की आपल्याक अध्यक्षान म्हणलें की आपल्याक दुख्ख जालें तो गेलो म्हणून. हे सगळे पण सिद्धनाथ बाब सध्याची ही कुफुसांव चल्ल्या पळय ती चल्ल्या कित्याक? मागीर एक तुमचो अध्यक्ष नवीन येता आनी ताजे उपरांत आज परिस्थिती अशी आयल्या की पक्षच फुटपाची परिस्थिती. म्हाका एकूच समजना कुफुसांव करतो कोण? तुमचेच लोक न्ही. कोण करता? तुमचेच लोक न्ही. एक म्हणजे अमित बाब पाटकर हाका गिरीश बाब आयलो आनी अमित बाब हाका देंवयलो म्हणटकर ताजे एक दोन समर्थक आसा, ताणें मातसो थंय आवाज केलो, बोवाळ केलो की ताका काडलो कित्याक, आमकां सांगलें ना हें तें. पूण ताणें सरळ सांगलें आमी काँग्रेस सोडूना, आमी आमचें पोस्ट सोडला म्हणून. पूण आज जालें कितें? आज काँग्रेसीचो कोणूच उलयना. आज पासून तुमी पळयलें आसतलें की वेणुगोपाल वो जनरल सेक्रेटरी ऑर्गनायझेशन आयला, ताच्या म्हऱ्यान अमित पाटकर पासून पावलो थंय आदलो अध्यक्ष, आनी ताणें डायरेक्टली सांगलां आपूण पार्टी खातीर काम करतलो म्हणून. पूण जालां ना, हांव मुखाल्लें सांगता, जालें कितें? जे काँग्रेसीन लोक ना, जांकां काँग्रेसी देणें घेणें कांय ना, ते लायफ टायम काँग्रेसीचे अगेन्स्ट ते लोक आज काँग्रेसीचेर उलयतात. हांव नांव घेवन सांगता, राधाराव ग्राशियस, ताका काँग्रेसीचे देणें घेणें कांयच ना, तो लायफ टायम काँग्रेसीचे अगेन्स्ट. जाणें आपल्याले UGDचे MLA BJPक विकले, तो काँग्रेसीचेर उलयता, BJPचेर उलयना. म्हाका सिद्धनाथ बाब एक गजाल सांगात की आज जेन्ना KC वेणुगोपाल गोंयां येतात, तांकां इतली वर्सां काय गोंयां येवचें अशें दिसलें ना. आज ते येतात म्हणटे तुमचे क्रायसीस चालू आहा न्ही भितर, बेश्टो आयलो तो. म्हाका दिसता हें दिसता, म्हाका दिसता हो कितें म्हणटात ताका, योगायोग म्हणटात ताका, कितें म्हणटा खबर ना. KC वेणुगोपाल हांची ही ट्रीप पयलींच ठरिल्ली अशें म्हजे म्हायती प्रमाणे म्हाका खबर आसा. ही कितें काल बरें इशूय कसलोच ना, काल असो एक इशू जालो की म्हाका एक वायट दिसता की आमचे जे मिडिया आसा एक काल न्यूज केली की वर्टिकल स्प्लीट इन काँग्रेस. वर्टिकल स्प्लीट म्हणल्यार कितें? काँग्रेसीचो कोण फुटला? आमदार फुटले, 3 आमदार आसा, 3 आमदार गेले आनी तांणी सेपरेट पार्टी केली ना. कोणें तरी एक 3 मनशांनी जे काँग्रेसीचे मेंबर पसून ना, तांणी खंय तरी एक नवी पार्टी रजिस्टर करपाचें केलां आनी ताणें एक प्रपोजल दवरला गोवा काँग्रेस पार्टी नांव दवरपाचें. हातून वर्टिकल स्प्लीट कसली? कोणी करतलो? विशाल बाब, तुमकां हे आर्ग्युमेंट्स सिद्धनाथ बाबाचे पडटात? ना, म्हाका हे अजिबात पटनात. आतां KC वेणुगोपाल गोंयांत आयला, हांवें ताका ईमेल धाडली, ती ईमेल हांवें पब्लीकय केली कित्याक म्हाका हांचो आतांचो कल्चर कितें हाची म्हाका पूर्ण जाणविकाय आसा. आज काँग्रेस पक्षान, आतां सिद्धनाथ हांगा आयलो तो इज ऑफिशियली रिप्रेझेंटींग काँग्रेस काय ही इज अ प्रोफेशनल हें म्हाका खबर ना. पूण ताजे मार्फत किंवा ह्या मिडियमांतल्यान हांव काँग्रेसी कडेन मागता की आज KC वेणुगोपालाक कोण मेळ्ळे हाजें लिस्ट जर तर जाहीर करत, तुका क्लियर दिसतलें की थंय फक्त चियर लिडर आनी इंडिविज्युअल हाजे उदो उदो करपी लोक हेच ताका मेळ्यात. तर अशें जावन पक्षाक भितर जें कितें हें आसा हें रिजॉल्व कशें जातलें? पण पक्षा भितर आज फूट पडपाची परिस्थिती आसा विशाल बाब? पळय, पक्षा भितर फूट पडपाची आसा काय ना हें हांव पक्षाचो सदस्य न्ही, पूण हांव पक्षाचो सामको आयडियोलॉजी मानपी लागींची मनीस तुमी म्हणून विचारता तुमकां. फाटल्या इलेक्शनाक हांवें चार्जशीट ड्राफ्ट केल्ले, मॅनिफेस्टो आज तुमी कितें आयकतात? ना, आज आयकत तें अशें की आज सायजेबल हे दुखावल्यात. आनी प्रश्न कितें आहा? प्रश्न इज नॉट रिप्लेसमेंट ऑफ अमित पाटकर, प्रश्न इज नॉट रिप्लेसमेंट ऑफ ऑरविल दोराद हू वॉज द ट्रेजरर. द प्रश्न हो की द मेथड, द वे इन वीच all these things are done. So हें जे तरेन जालां हें कशें की 4 वर्सां तुमी कोणा तरी सांगतात तुमी पक्ष बांदणी करात आनी ताजे नंतर निमाणे वर्स जेन्ना हें जावपा आहा तेन्ना तुमी आनी कोणा हाडटात. हें बरोबर न्ही. आनी देर शूड बी इनफ जस्टिफिकेशन की बाबा हें कित्याक जालें. कित्याक आतां गिरीश चोडणकारा हाडलो, गिरीश चोडणकाराचो ट्रॅक रेकॉर्ड इज फेलियर. तामिळनाडू ही वॉज इन चार्ज. फाटल्या इलेक्शनाक आमचे काँग्रेसीचे थंय 18 जाण आशिल्ले आमदार, आतां ते कितल्याचेर आयले? 5चेर. पोंडिचेरी आमचे 8 आमदार आशिल्ले, थंय कितले आयले? 5. एक आयलो. सो हें परफॉर्मन्स
सो आर यू रिवार्डिंग द फेलियर्स आणि पनिशिंग द अचिवर्स हो प्रश्न म्हाका येता. बरें, हांव होच प्रश्न घेवन सिद्धनाथ बाबा दोन मुद्दे आहेत. पयले ताणें काडले की द मेथड ऑफ रिप्लेसमेंट, की ज्या तरेन जालें की 4.5 वर्सां कोणाक तरी अध्यक्ष म्हणून दवरप, ताजे कडच्यान सगळें काम करून घेवप आनी इलेक्शन आयलें की मागीर अकस्मात रिप्लेसमेंट करप. दुसरो विशय ते म्हणटात की जाका रिप्लेस केलो ते गिरीश बाब चोडणकरांचो ट्रॅक रिकॉर्ड. रिस्पॉन्ड टू बोथ ऑफ दोज थिंग्स न्ही. पयलीं हांव विशाल बाबाले ताणें तें तामिळनाडूचें उलयलां. पयलीं म्हळ्यार म्हाका सांगपा जाय, लॉस म्हणल्यार फेलियर न्ही. एक मॅच जाता जाल्यार थंय एक कोणी हरता एक कोण जिखता आनी पॉलिटिक्सांनी तशें आसता. लॉस इज नॉट फेलियर. आतां हांव तामिळनाडू वता, पयलीं एक म्हाका करेक्ट करपा जाय विशाल बाबा, की पोंडिचेरी 2च सीट आशिल्ले, 8 नाशिल्ले, तातूंत एक आयला हें बरोबर, पूण 8 नाशिल्ले 2च आशिल्ले. तूं एलायन्स धरून एखादी 8 सांगता आसतलो. पूण तामिळनाडू 18 आशिल्ले, 18चो एकटो पेड्यार जालो, मागीर तो DMKक दिलो 17 आशिल्ले. आनी मातशें हांव तातूंत वता तामिळनाडू, कारण हांव ते कॅम्पेनी भितर थंय इनवॉल्व आशिल्लो म्हणून सांगता. तामिळनाडू पयलीं म्हणल्यार गिरीश बाब थंय इन्चार्ज आशिल्लो, ताणें 25 सिटां वयल्यान ते 28 व्हेले. 28 सिटां वयल्यान 2 राज्यसभा सीट घेतले. जे तामिळनाडू 50 वर्सांनी एकूच राज्यसभा सीट आसतालो, ताणें 2 राज्यसभा सीट, 2 राज्यसभा सीट इक्वलेंट हांव अशें धरता की 10 आमदार. पूण परते येवया, लॉस कित्याक जालो. म्हाका दिसता जे थंय वारें आशिल्ले, जे बदलाचे वारें आशिल्ले, म्हजे म्हायती प्रमाणे तें हायकमांडाकय कळयल्ले. पूण कशें आसता, इतले वर्सांचें एसोसिएशन तें एकदम सोडप बरोबर जायना. म्हूण एखादें हायकमांड तें डिसिजन घेवन आशिल्लें, प्री इलेक्शन जे अलायन्स आशिल्लें तें तशेंच दवरलें. पूण लोकांचें सेंटिमेंट थंय कितें आशिल्लें, लोकांचें सेंटिमेंट थंय वेगळें आशिल्लें. आतां लॉस जालें म्हणटा. तामिळनाडू भितर 18चे 5 काँग्रेसींनी 0 जाल्ल्या पासून कांय म्हणप न्ही, कारण थंय इतलो पॉवरफूल चीफ मिनिस्टर, 40 वर्सांनी थंय चीफ मिनिस्टर इतलें काम करून पडलो. आख्खी DMK पडली, DMKचे 30 मिनिस्टर पडले. सो तातूंत भितर 17चे 5 जाले म्हणून जातलेच ते, कारण सेंटिमेंटूच तसो आशिल्लो की थंय बदल जाय आशिल्लो, बदल घडपाक जाय आशिल्लो. आनी हें म्हाका दिसता लॉस इज नॉट फेलियर. बरें, दुसरो तो हें जे आसा तो म्हळ्यार द मेथड ऑफ रिप्लेसमेंट गोंया भितर, ताजेरूय उलयात न्ही. नाही, काँग्रेसीचो मेथड जो आसा ते म्हाका दिसता विशाल बाबा की भरपूर खबर आसा. लास्ट टायमी ताणें पळयला आसतलो, ताणें सांगलें त्या प्रमाणे ताणें चार्जशीट केली, ताणें कॅम्पेन केली, ताणें सगळें केलें. आनी तरी पूण लॉसय जालो काँग्रेसीक. सो तो फेलियर ताजो हांव म्हणना, पूण ताजे हाजे पण लॉजिका प्रमाणे ताणें काँग्रेसी बरोबर लास्ट टायम 2022 काम केलें, तो ताजो फेलियर जालो हांव म्हणना. पूण ताणें आन्सर करचें ताजें. पूण 2022 हांवें काम केलें ते कार्यकर्तो म्हणून. आय वॉज नॉट एट द हेल्म ऑफ अफेअर्स. दुसरी गजाल, आतां तुवें तामिळनाडूचें सांगलें, हो सेंटिमेंट 2022 गोंयांत आशिल्लो की डिफेक्टरांक घेवपा जायना, काँग्रेसीन नवे हांकां मुखार हाडपा जाय. 2022 कितें जालें, निमा कडेन हांकां भितर घेतिल्ले ते परते गेले. सो म्हजो आतां डायरेक्ट आरोप की हो स्लिपर सेल अशें काम करता. मायकलाक हांणी मुद्दम घेतलो कित्याक ताजे बरोबर मागीर बाकीच्यांक धाडपाक. आनी हे काँग्रेसीच्या लिडरशिपीन म्हजे सारकिल्या कार्यकर्त्याक क्लॅरिफाय करून दाखोवपा जाय. ते यू कॅनॉट बी सिलेक्टिव्ह. तुम्ही हांगा सेंटिमेंट वेगळो आशिल्लो, आतां सेंटिमेंट तामिळनाडू तर वेगळो आशिल्लो. आनी जर तर हायकमांडाक जर तर इन्चार्जान कळयल्लें जाल्यार इट इज अ फेलियर ऑफ हायकमांड अँड वेणुगोपाल शूड क्विट फॉर द फेलियर. हांगा काँग्रेसीन आज जालां कितें, देर इज एब्सोल्युटली नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, नो अकाउंटेबिलिटी. फक्त चल्लां तें चियर लिडींग. ओके, येस. व्यक्तीचे उदो करप, ताजे फाटल्यान भोंवप, जालें. पार्टीचे निसंतान करून उडयलां. ओके, येस. सिद्धनाथ, यू वॉन्टेड टू रिस्पॉन्ड. नाही, म्हाका हांव अशें म्हणटा, कोण म्हाका खबर ना कोण उदो करता, कितें करता, म्हाका कांय खबर ना. पूण कोणी समज पार्टी ऑफिसान वता आनी झेंडो उबारता ताका उदो म्हणप न्ही. आज जे कार्यकर्ते लोक मेळपाक गेले, जे ऑफिस बेरर्स लोक मेळपाक गेले, आज 4 डिस्ट्रिक्ट आसात, 4 डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मेळपाक गेले, आमदार आसात आमदार मेळपाक गेले, सिनियर लिडर आमचो सार्दिन बाब आसा तो मेळपाक गेलो, आनी अशे कितलेशेच लिडर गेले. सो ते कितें उदो चियर लिडर न्ही,
ते काँग्रेस पार्टीचे लिडर नेते फ्रंट लायनीन आशिल्ले नेते म्हणून ते मेळपाक गेले. आज ऑर्गनायझेशन मिटींग आशिल्ले आणि कोण चेअर लिडर गेले. हांव कितें म्हणटा ते नांवां जाहीर करा मरे. नांवां काँग्रेसीन जाहीर करची. वेणुगोपालाच्या विजिटान वेणुगोपालाक कोण कोण मेळ्ळे. नाही ते काँग्रेसीन हे कित्याक ताणी करपाक कितें जाय? दुबाव नाही, हा विशाल नाही, बाब. नाही, ते ते ना काँग्रेसीन कित्याक ते- करपाक जाय? ते म्हाका- काँग्रेसीचे हांव नाही, direct- ऑर्गनायझेशन म्हजो सेक्रेटरी आयला direct- दिल्लीच्यान तो म्हजो- मिटींग घेवपाक आयला. ते म्हजो काँग्रेसीन कित्याक डायरेक्ट जाहीर आरोप करपाक आसा जाय? की बरें. हांगा फक्त आपलो म्हणजे स्वताचो उदो करप. जो रिझायनमेंट आसा तो रिझायनमेंट मातसो पॅसिफाय करपा खातीर थंय आपल्याले जे चियर लिडर आहा तांकां धाडप. हे आज चल्लां. ताज्या पलीकडे आनी कांयच चलूं ना. आता कोण चियर लिडर म्हणतो तू? अरे चार ती चार नांवां- डिस्ट्रिक्ट ना नांवां- चार डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट गेले ते पळय, चियर लिडर. आयकय, सारदीन बाब नांवां- गेलो चियर लिडर. नांवां जर जाहीर वर्किंग केली प्रेसिडेंट गेलो तो चियर लिडर. नांवां- त्या पार्टीचे मेंबर नांवां- मरे तांचे बरें, फंक्शनरी म्हाका एक गजाल सांगा. दोज आर फंक्शनरी. सिद्धनाथ भाऊ जस्ट म्हाका विशाल बाब एक गजाल सांगा. आणि दुसरे एकूच हय. मिनिट. आता ताणें सांगलें की ऑफिसां वचून झेंडे करप म्हणजे चियर लिडिंग न्ही म्हणून. आता हे जे आतां झेंडे उबारपा येतात हे फाटली 4 वर्सां खंय आशिल्ले. हे फाटली 4 वर्सां कितले मिटिंगेक आयले आणि आपल्याली जी पोझिशन आशिल्ली ताजे खातीर कितले काम केले. वो रिपोर्ट लोकां मुखार दवरात. आमचे सारखे कार्यकर्त्या मुखार दवरात. ते फाटलो अध्यक्ष कोण असेल ताणें पळोवचें पडटलें त्या पार्टी खातीर कित्याक आयले ना, मुखार कित्याक सरले ना. पूण पार्टी सोडली ना न्ही कोणें. त्या पार्टीन भितरच आशिल्ली न्ही. पार्टी भितरच जावले पार्टीचें कामूच करता न्ही. आज गिरीश बाब चोडणकर परतो आयला नव अध्यक्ष जावन आनी तो सगळ्यांक मुखार घेवन फुडें सरता. बरं म्हाका विशाल बाब सांगात वॉट इज अ प्रॉब्लेम विथ दॅट. आतां गिरीश चोडणकर आयले न्ही. तुमी म्हणटा ट्रॅक रिकॉर्ड गिरीश बाबाचो इज ट्रॅक रिकॉर्ड ऑफ फेल्युअर्स म्हणून. सो तुमकां आतां कितें अपेक्षात ना काय की गिरीश बाब काय करपाकच शकचे ना अशें तुमचें हांव म्हणणें. उलयता ते आय विल स्पीक ऑन सायंटिफीक. आं. 2022 गिरीशान राजिनामो दिलो. ताजे नंतर 5 स्टेटीचे LOP आनी हे सगळे रिशफल जाले. आनी ताजे नंतर अमित पाटकार जातकीर थोड्या दिसांनी म्हणजे 3-4 म्हयन्यांनी काँग्रेसीचें ऑर्गनायझेशनल इलेक्शन जालें. आनी काँग्रेसीच्या ऑर्गनायझेशनल इलेक्शना भितर जाता कितें की प्रत्येक मतदारसंघाची जी हें आसा इलेक्टोरल हें आसा ताजी अमकी पर्सेंटेज काँग्रेसीची मेंबरशीप आसपा जाय. आनी ही मेंबरशीप आसली जाल्यार त्या कॉन्स्टिट्युएन्सींतलो डेलिगेट हो नॅशनल इलेक्शनाक हें करपाक क्वॉलिफायड जाता. आतां त्या वेळार फक्त तीन मतदारसंघ क्वॉलिफाय जाले. म्हणजे आज जे पळय म्हणटात की गिरीशान पक्ष बांदणी केल्ली, गिरीशान हें केल्लें, हें कांय जावं ना. ताजे पयलीं झेडपीची इलेक्शन जाल्ली. कितले आयिल्ले. तर आतां अमीत येतकीर हांव अमिताली सायड घेना पूण आय एम जस्ट गोईंग ऑन द रेकॉर्ड्स. पयलीं हें जालें म्हणटी लोकसभेचें इलेक्शन. लोकसभेचें इलेक्शन आतां ताणें त्या नव्या पार्टीचेर काल सांगलें की दीस इज एन अटेम्प्ट टू डिवायड सेक्युलर फोर्स. आतां सेक्युलर वोट आनी क्रिस्तांवाचो जर इतलो मोग आशिल्लो जाल्यार गिरीश पयर तिकेट कित्याक सोदतालो 2024ची. अरे आयकय गिरीश सेक्युलर न्ही. गिरीश सेक्युलर न्ही. ना कित्याक सोदप न्ही. आयकय दुसऱ्या गिरीशान तिकेट मेळून म्हणून पार्टी सोडली. सिद्धनाथ आयकय गिरीशान मडगांव इलेक्शन लढयलें. पूण हांगा अशें गिरीशान आशिल्लें, पणजे तिकेट मेळनाल्यार विधानसभा पार्टी सोडटा आशिल्ले. लढयली. गिरीशान उत्तर गोवा लढयलें. आतां म्हणजे हाजोड कितें हाजोड सेकंड लायन ऑफ लिडरशीप नाच. आज एक तूं लक्षात घे की आज MK शेखा सारकेलो सिनियर मोस्ट म्हज्याकय सिनियर. आतां हांव 79 म्हणटा. हे काँग्रेसीचे कल्चर सांगता पळय गिरीश कम्स फ्रॉम MG. 1989 गिरीश चोडणकरान MS प्रभूचो प्रचार केला अगेन्स्ट काँग्रेस कॅन्डिडेट एदुआर्द फालेर. तर हांव 79तल्यान आसा गिरीश 1989तलो. तर म्हाका एक जाय की आज गोंयच्यान एदुआर्द फालेरा नंतर आनी लुइजिना नंतर आनी एकलोय मनीस वयर कित्याक पावना. एवरी टायम इट इज वाय इट इज ओन्ली वन इंडिव्हिज्युअल. बरें येस सिद्धनाथ बाब रिस्पॉन्ड टू दॅट. तुम्ही म्हणटात की गिरीशान तिकीट सोदलें जाल्यार कितें प्रॉब्लेम जालो काय अशें म्हणटात तुमी सिद्धनाथ बाब. हाऊ डू यू जस्टिफाय दॅट. तिकेट मागीर आणि म्हणटा तुम्ही जेन्ना आज एक गोवा काँग्रेस सारखी पार्टीचें नांव घेतात तुम्ही ते BJPचेर व्हरून कित्याक घालतात. नाही कारण आता हांव तातूंत म्हणजे एक आतां विशाल म्हणटलो आपूण आयडियोलॉजी काँग्रेसी बरोबर सगळें बरोबर. हांव ताजेर येता आतां. हांवें म्हजी यूथ काँग्रेस म्हणजे जर्नी काँग्रेसींतल्यान सुरू केली 1997 1997 विजय सरदेसाय हाजे कडल्यान. आतां विजय सरदेसाई 1998 काय 97नूच राजीव काँग्रेस जेन्ना जाली ताणें आपल्याली आख्खी यूथ काँग्रेस व्हरून राजीव काँग्रेसीन विलीन केली. ताजे नंतर हांव काँग्रेसीनच रावलो. हांव मागीर गिरीशा बरोबर 5-6 वर्सां 4 वर्सां यूथ काँग्रेसीनच आशिल्लो.
पूण हांवें पळयलां बीजेपीचे की एवरी इलेक्शन जालें ताणें स्टार्टींग विथ राजीव काँग्रेस केली, मागीर सार्दीन केलो, अशें कोण कोण मुखार काडून मागीर सेव गोवा केली, तातूंत हांवूय आशिल्लो सेव गोवा करपा फाटल्यान. आनी मेन हें आशिल्लें की काँग्रेसीचे लिडर फोडप, तांकां सेपरेट करप, सेक्युलर वोट फोडप, हें आमी पळयलां दोळ्यांनी, हांवें पळयलां. आनी आपल्याले सालसेतीन वोट कशी कमी जातली, सेक्युलर वोट कशी फोडपाक मेळटली, आमकां सालसेती भितर एंट्री कशी मेळपाक, हें प्रत्येक इलेक्शना कडेन बीजेपीन केलां. ताजे नंतर तांणी गोवा विकास पार्टी केली, हें सगळें करून पळयलां. मागीर लास्ट इलेक्शनाकय आमी 2022 पळयलां कोणें कितलो वोट शेअर घेतलो, कशी पार्टी हाडली. आनी आतांय आमी तेंच पळयतात. आनी हें जें इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें आमकां, म्हणजे आमचे अध्यक्षान जे डिक्लेअर केले पयर, सांगलें हे काल ती पार्टी डिक्लेअर जाली, 8 दीस पयलीं ताणें सांगलें अमूक 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 जावपाचें आसा म्हणून, तेंच जालें. म्हणजे बेजिकली भारतीय जनता पक्षाचें राजकारण हे काँग्रेसीची मतां फोडप आनी आपूण सत्तेन येवप, बरें ना जाल्यार मागीर विकतें घेवप. पडटा म्हणजे गोवा काँग्रेस पार्टीच्या फाटल्यान भारतीय जनता पक्ष आसा. म्हजो आक्षेप हाजेर आहा. आतां सिद्धनाथान स्वता एडमीट केलें. कितें एडमीट केलें की आपूण सेव गोवा फॉर्म करपाक आपूण आशिल्लो आनी सेव गोवा जाहीर आसा, एक मिनिट लेट मी कंप्लीट. आनी सेव गोवा कित्याक फॉर्म जाल्लो तर काँग्रेसीची मतां फोडपाक. ही प्रवृत्ती सिद्धनाथा भितर आसा हें सिद्धनाथान स्वता मान्य केलें. ताजे नंतर गोवा विकास पार्टीचो ताणें उल्लेख केलो. आमची चूक जाल्या म्हणून आमी केला. एक मिनिट चूक जाल्या म्हणून मान्य केला. ना आतां फुडलें सांगता. जेन्ना मनोहर पर्रीकर सीएम आशिल्लो, तूं खंय आशिल्लो, तूं लिपून आशिल्लो, तूं केन्ना एक एजिटेशना पळयलें ना, तूं केन्ना पळयला. ज्या दीस मनोहर पर्रीकर भायर पडलो तूं बिळांतल्यान भायर सरलो. ना जाल्यार मनोहर पर्रीकर जेन्ना चीफ मिनिस्टर आशिल्लो आमी सदां रस्त्यार आसताले. आमी रस्त्यार आसतालो, हांव रस्त्यार आसतालो. You were there in professional capacity. No, that time I was not in professional. I was spokesman of Congress party. I am just काम करतालो. विशाल बाब, म्हाका एक गजाल सांगा. म्हगे सादो प्रश्न. गोवा काँग्रेस पार्टीच्या फाटल्यान बीजेपी आसा हें रजाव तुमकां पडटा? म्हाका पटना. कित्याक पटना? गोवा काँग्रेस म्हणजे सध्या जी काँग्रेसीची दशा जाल्या हाका ही प्रवृत्ती जबाबदार आहा. खंयची प्रवृत्ती की आतां ताणें कितें सांगलें आपूण मतां फोडपाक तेन्ना गोवा सेव गोवा करपाक आपूण आशिल्लो. तसोच गोवा विकास पार्टी. आतां हे सगळे जे पळय मतां फोडपी हे प्रवृत्तीचे लोक आहा ह्या लोकांक घेवन सद्याचो अध्यक्ष भोंवता. तर हे म्हणजे म्हजो विरोध तो हाका. ही जी मानसिकता आसा ही मानसिकता पयस जावपाक जाय. आतां तुमी डिफेक्टराक घेवचे ना म्हणटा तो. हांगा ताजे बरोबर आज जे लिडर थंय भोंवतात हे काल टीएमसीन, दुसरे दीस बीजेपीन, तिसरे दीस परते काँग्रेसीन, परते टीएमसीन, अशें करून हेवटेंतल्यान म्हणटगीर भाजपा भितर कोण म्हणून काँग्रेसीन 2027 ही प्रवृत्ती जर तर काँग्रेसीन बदलली ना आणि ग्रासरूट लेवल लॉयल काँग्रेसमॅन हांकां जर तर रेस्पेक्ट दिलो ना 2027 सोड 2032 वचून. म्हाका एक गजाल सांगात, कारण तुमी ह्या विशयाचेर म्हाका सारको हाडलो की सिद्धनाथ बाब तुमचे कडच्यान सुरवात करता. आतां गोवा फॉरवर्ड हो तुमचो प्री पोल एलाय. सद्याक गोवा फॉरवर्ड ज्या तरेन वागता पळय तांकां न्ही तुमचे कडेन अलायन्स करपाची इच्छा आसा अशें तरी दिसना. तांणी सांग्यार आतां ते हे केले, आपल्याले एक ब्लॉक फॉर्म केलो, तांणी कुडचड्यार केले, ते सावड्ड्या गेले. आतां ते आतां सगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीनी वचून काम करपाक लागले. ते आनी म्हाका दिसना की तुमचेर आशा दवरून आसा म्हणून. तांणी आनी एक गजाल स्पश्टपणान सांगली की तांकां मर्जर करपाक जाय आशिल्लो, तुमी तांकां पयस केले म्हूण. सिद्धनाथ बाब, हे कशें जातलें मागीर? खंयचोय पक्ष येता, आतां काँग्रेस पक्ष अख्खे 40 मतदारसंघान आपल्याले काम करता. अलायन्स आसा पूण सगळे कडेन काम करता, फातोर्डाय काम करता. मया सीट तांकां दिलो, मयाय काँग्रेस आसा आनी मांद्राय काँग्रेस आसा. सो गोवा फॉरवर्ड पक्ष आपल्याले ताका कोण आडयतलो? तो ताका कितें आपल्याला एक पावल फुडें गोवा फॉरवर्ड न्ही तें, तो फॉरवर्ड वचपाचें दिसलें आसतलें ताका. ताजेर हांव उलोवपाक शकना. आनी ताणें सांगलां काल आपल्याले अलायन्स टॉक्स चालू आसात, आपूण प्री पोल येयलाय, अजून आपूण काँग्रेसी बरोबर आसा. आनी काल मागीर ताणें सांगलें बी आपल्या कडेन उलोवणी जाल्ली आसा, फुडें आमी उलयतले. आपूण 7-8 दीस भायर गोंयान नासतलो, मागीर उलोवणी जातली. फुडली दिशा कितें आसा ती धरतली. विशाल बाब, तुमकां दिसता गोवा फॉरवर्ड इज इन अ स्टेट ऑफ मायंड टू डू दी अलायन्स? तांकां जुदास म्हणून जाले, तांची सगळी लक्तरां काडून जाली.
तुमचे कडेन आशिल्ल्यांक बरोबर घेवन वचपाकची तुमकां जमना आनी तुमी आतां भायल्यांक कडेन युती कशें जातलें हें? आतां काल तो आपाचे युतीचो प्रस्ताव वेलकम करता. बाय डुईंग दॅट वेलकम स्टेटमेंट ताणें वेळे आनी बाणावले वर्टिकल काँग्रेस फोडली. ज्याक वेळे आनी बाणावले आपाचे आमदार आसून काँग्रेसीच्या कार्यकर्त्यांनी, कित्याक म्हाका हें संपूर्णपणे खबर आहा की पयरच्या झेडपी इलेक्शनाक काँग्रेसीचे लिडर वेर अगेन्स्ट द झेडपी कॅन्डिडेट्स हू वेर फिल्डेड बाय द काँग्रेस. काँग्रेसीचे आमदार अगेन्स्ट आशिल्ले. थंय इतलें सेटींग जालें की आर्जीन बसून सिलेक्टिवली थंय कांय कडेन कॅन्डिडेट घाले. पूण ह्या सगळ्याचेर मात करून नुव्या तुज्या बाणावले वेळे हांगा काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी धमक दाखयली. झेडपी जिखून हाडले ते हाडलेच. त्या भायर आम आदमी पार्टीन जो लोकसभे वेळार नॅरेटिव्ह सेट केल्लो की आमकां लागून कॅप्टन विर्यातोक लीड मेळ्ळी म्हणून, तोय नॅरेटिव्ह तांणी डेमोलिश केलो. आनी आज तुमी थंयच्या ब्लॉकाक हांकां केअर करनासतना तुमी खोगीर भरती करीत आहात. पॅराशुटींग केलें. बरें. हाजेर म्हाका दिसता जे दीस गिरीश बाब अध्यक्ष जालो ताज्या दुसऱ्याच दिसा आपाचो कन्व्हिनर जो आसा, अध्यक्ष जो आसा गोंयचो वाल्मिकी नायक, ताणें एक कॉल दिल्लो सगळे ऑपोजिशन जे आसा ताणें एकठांय फुडें वचचें म्हणून. म्हाका दिसता ताजेर गिरीश बाबान रिस्पॉन्डेड टू दॅट. एलायन्स सगळे जावपा जाय, फुडें वचपाय. एंटी बीजेपी म्हणजे हे सरकाराक उडयतले जाल्यार सगळ्यांनी एकठांय वचपाय म्हणून ताजेर कॉल दिला आसतलो. आतां बाणावले कोण कॅन्डिडेट आसतलो, कितें आसतलें ते सगळे बसून उलयतले. आतां हांवूय ठरोवपाक शकना ही टिकेट विशाल बाबूय ठरोवपाक शकना. फायनल एकाच इम्पॉर्टंट मुद्द्याचेर येता जो म्हाका दिसता खूब मोठो मुद्दो काँग्रेसी खातीर. तुमचे दक्षिण गोंयचे खासदार खंयच दिसनात. गिरीश चोडणकार अध्यक्ष जायत सावन कॅप्टन विर्यातो खंयच दिसनात. आज तरी ते आयिल्ले मेळपाक, केसी वेणुगोपालाक ते मेळपाक तरी आयिल्ले. हे कितें जालां आतां? तुमचे जर एकमेव खासदार जर गोंयांतलो जर अध्यक्षाच्या आशी कुशीक सुद्दां जर दिश्टी पडना जाल्यार हो कॉन्फिडन्स बिल्डींग कशें जातलें? खासदार थंय आशिल्लो नाशिल्लो काय म्हाका खबर ना. पळय, हांव तुज्या स्टुडियोन आसा आतां आनी आज दीसभर मिटिंगी चालू आसा. आतां सांजची एखादी थंय प्रेस कॉन्फरन्स आसा जनरल सेक्रेटरीची. सो खासदार थंय येवन गेले काय खासदार दिल्ली आसा खंय आसा ताची म्हायती म्हाका ना. पूण म्हाका दिसना की खासदाराचेर खंयच रिसेंटमेंट आसा ह्या हाजे बद्दल. आनी काँग्रेसी बरोबर आसा, ह्या टिमी बरोबर आसा, अध्यक्षा बरोबर आसा आनी तो कांयच प्रॉब्लेम ना. कांयच प्रॉब्लेम. हय विशाल बा, फायनल तुमकां हें पडटा की कॅप्टन विर्यातो रायट नाव इज इन अ व्हेरी पॅसिफायड मूड? आय डोंट थिंक सो. आतां ताजें कितें वैयक्तीक हें आसा तें म्हाका खबर ना. पूण ओवरऑल म्हजो जो संपर्क तळागाळांतल्या कार्यकर्त्यां कडेन आसा आनी कॅप्टन विर्यातो इज रिप्रेझेंटींग दॅट सेक्शन, तर ह्या कार्यकर्त्यां मदीं प्रचंड प्रमाणान असंतोश आसा. आनी हो एंगर आसा. एंगर कित्या खातीर तर ज्या पद्दतीन हें सगळें जालां हें बरोबर न्ही. आज मनीषा उजगांवकारा सारकिल्ले फायर ब्रँड बायल मनीस ताका तुमी सस्पेंड करतात. आतां वेर इज द सस्पेन्शन लेटर? सस्पेन्शन लेटर वचून ताका पावूना आनी कोण तरी भायर येता आनी प्रेसाक अनावन्स करता की ताका सस्पेंड केलें. म्हणजे कितें चल्लां? म्हणून सांगता की जो पर्यंत हें चियर लिडींग सोंपना, जो पर्यंत अकाउंटेबिलिटी आणि रिस्पॉन्सिबिलिटी काँग्रेस पक्षांत फिक्स जायना तो पर्यंत कांयच जावचें ना. कित्याक हें फक्त चल्लां तें म्हणजे आपलो स्वताचो सेल्फ ग्लोरिफिकेशन. हांव आज इतल्याचें थांबता. आनी काँग्रेस हो विशय असो की एका डिबेटाक जावपाचो न्ही. पण एक उद्देश आशिल्लो की फायनली एका सक्षम लोकशाही खातीर सक्षम विरोधी पक्ष म्हत्वाचो. आनी इलेक्शनाच्या तोंडाचेर जेन्ना विरोधी पक्षां भितर इतली कुफुसांव चालू आसतात आनी दुसरे वटेच्यान सत्ताधारी पक्ष आपल्याली पकड मजबूत करत आसा तेन्ना ते वेंचणुकेच्या दृश्टीनय बी आनी लोकशायेच्याय दृश्टीन व्हडलें हिताचें न्ही आनी गोंयच्या दृश्टीनय व्हडलें हिताचें न्ही. त्या दृश्टींतल्यान ही डिस्कशन्स जावची, ती काँग्रेसीच्या फुडाऱ्या म्हऱ्यान पावची आनी तातूंतल्यान जर कांय जाणांचे दोळे उगडटा जाल्यार ते उगडचे. कारण एक आसा की जर न्हिदल्यात जाल्यार आमी जागी करपाक शकतात. न्हिदेचें सवंग घेतलां जाल्यार कोण जागो करपाक शकचो ना. पूण ते करपा खातीर सुद्दां मातशे ढोल वाजोवचे पडटले. तो ढोल वाजोवपाचो आमचो प्रयत्न दोनूय काँग्रेसीची बरी मागपी, जशें सुरवाती सांगिल्लें स्टुडियो भितर आसा आज काँग्रेसीची वायट मागपी हांगा ह्या म्हणजे स्टुडियो भितर ना विशाल बाब आसा ना सिद्धनाथ बाब आसा. पण ते आज काँग्रेसी कडेन कितें मागतात हेंय म्हाका दिसता तितलेंच बरे तरेन ह्या लिडर्सांनी आयकुचें पडटलें.
आज इतल्याचेर थांबता. विशाल बाब, सिद्धांत बाब, थँक्स अ लॉट फॉर पार्टिसिपेटींग. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.